आज 9वा दीस 9th डे आमच्या जेजूच्या या मरुभूमीच्या उपासाच्या पैण्यात ताई सांगत आंबेत असताना सभा संती तो आमच्याला उलयला या मोलादीक मौल्या उदेशी आणि आज 9वा दीस आमचे प्राचिताचे मागण्याचे आणि त्यागाचे उपासाचे पैण त्या सांगत आम्ही करना आसा आणि आयच्या 9व्या दिसा तुला सांगता थोडी मौल्या हांव वांटून कशी व्हरता जी आमकां आयच्या दिसाच्या वाचपान आमकां आयको मेळटा आणि ती वाचपां एस्तेराच्या पुस्तकांत हांव आमकां वाचूंक मेळटा एस्तेराक कश्ट आयले ताच्या लोकांक कश्ट आयले सगळ्या गांवांर कश्ट आयले आनी निमाणे देवा शिश्टी धांवन येता देवा शिश्टी धांवन येता आनी म्हणटा देवा हांवें चूक केली आमी पातक केलें दुसऱ्या देवाच्या फाटल्यान गेले हांव दुसऱ्या वस्तूंच्या फाटल्यान गेले हांव आनी आज आमकां कश्ट आयल्यात कित्याक तुवें आमकां सैतानाच्या हातांत वसोवंक सोडलाय तुवें सैतानाक आमचेर पदवी सोरोवंक सोडलाय कित्याक आमी पातक करन तुका आमी सांडला मोगाचेनो केदाळा आमी देवाच्या आयकना देवाच्या कायद्या प्रमाणे देवाच्या मानदंडा प्रमाणे जियेना देवाच्या शिकवणे प्रमाणे जियेना देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेना देव आमकां सोडता म्हणल्यार आज एक रुजवात जावन आसा एस्तेर धांवता देवा लागीं सरपडोन देवा उलो मारता देवा तूं आमकां रुसानाय गी देवा तूं आमकां सांबाळूनाय गी देवा तूं आमकां पोसूनाय गी पूण तरी आसतना आमी तुका सांडून संवसारा फाटल्यान गेल्या आमी सगळे ह्या संवसारांतलें आमचें जिवीत आमी सैताना समर्पण दिलें तूं आसा म्हूण आमी चिंतलें पूण तुका विसरून आमी संवसाराच्या वस्तू फाटल्यान धांवल्या संवसाराच्या मनशां फाटल्यान धांवल्या संवसाराच्या संगती फाटल्यान धांवल्या आज आमकां कश्ट आयल्यात आतां आमच्यान कांयच करूंक जायना ह्या कश्टांत आमकां जियोंक जायना कश्टां वयर कश्ट आमचेर आयल्यात आकाता वयर आकात आमचेर आयल्यात आतां आमी फाटीं येता आमकां बोगस आमची काकूट कर दुसऱ्या संगती फाटल्यान गेल्ले आज आमी संपूर्ण सोडटा आनी तुज्या फाटल्यान येता हे देवा आमची काकूट कर हे देवा आमची बिरमत पाव हे देवा आमकां तूं राख तुजो आमचो आसरो तूंच आमचें बळ तूंच आमचें सर्वस्व म्हण एस्तेर आज मागणें करता आनी खंडीत जावनी मोगाचेन कश्ट आमचे जिणेंत आयले जाल्यार देवान ते धाडूले न्ही जाल्यार आमीच ते आज एस्तेराची काणी म्हजी आनी तुजी काणी आमची काणी जावंक साध्य आसा देवाक सांडून संवसारा फाटल्यान गेला जाल्यार नासमाधान कश्ट आकात बेजाराय आनी खंत दूख आमकां दोसता जाल्यार कैगी आमी संवसाराच्या वस्तूच्या फाटल्यान गेल्या म्हाका उडास आसा एक कडेन ऑफिसांत आसतना एक तरणाटो भुरगो आयलो म्हजे लागीं तो भायल्या गांवांत काम करतलो आनी ताणें भयणीक एक मोबायल हाडलो तर मोबायल आयिल्ले मात्र आनी तो मोबायल तेणी आज चुकून भयणीच्या हातांतलो पडलो आनी दुसऱ्या आवयच्या मोबायलांत हांवन भयणीन बाबाक फोन केलो आनी तो म्हजे लागीं ऑफिसांत उलयतलो ते रडटलें हांवें आयकलें आनी ताका विचारलें कितें जालें ताका कित्याक कुटुंबाक वळखतालो म्हजीच फिरगसगार आनी थंयसर तो म्हणत लागलो ना फादर हांवें एक मोबायल हाडलो तो सकयल पडून फुटलो खंय ताका लागून ते रडता आनी बाब बुजयता रडा नाका तुका आनी एक हाड दिता रडा नाका तुका आनी एक हाड दिता रडा नाका तुका आनी एक हाड दिता आनी एक हाड दिता शुअर हाड दिता प्रॉमीस हाड दिता पुरो म्हणटा निमाणें हांवें सांगलें हांगा दी म्हाका फोन हांव उलयतां आनी हांवें काण विचारलें कितें जालें विचारलें फादर म्हाका मोबायल हाडलो म्हज्या भावान तो फुटलो सकयल पडून फुटलो आनी देखून आतां म्हाका मोबायल ना रडता 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 काळजांत हांव रडता एका रानांत ते भुरग्याक घाला कशें रडटा की आवय बापूय भाव भयण मनशां कोणी दिसना वाग आनी शिव दिसतना कशें रडटा की त्या रितीन रडटा हांवें सांगलें जरी तर तूं ह्या वस्तू लागून इतलें रडलें जाल्यार ह्या वस्तू लागून इतलें रडलें जाल्यार देवाक सांडल्या वेळार कितलें रडटाय तूं एक कुमसा जाण्याच्या वेळार कितलें रडटाय तूं एक पातक केल्या वेळार कितलें रडटाय तूं हेरांक दुखयल्या वेळार कितलें रडटाय तूं हेरांक अपमान केल्या वेळार कितलें रडटाय तूं आनी तुज्या जिणेंत रडणें फकत वस्तू कितें जालें तुका रडणें आयलें कित्याक ती वस्तू तुका मोलादीक देवाच्यान की वर्ते गी आत्मीक शांतीच्यान की वर्ते गी खंडीत जावनी
हांवें ताका सांगलें तुका भाव आनी एक मोबायल हाडून दिता म्हूण प्रॉमीस करता तरी तूं रडताय तरी तूं रडताय. मगाच्या ना संवसाराची वस्तू नवे हाडून दिवेत आत्मीक वस्तू आमीच जोड काडगे जाय पयशाक ते मेळनात. आनी वांजेलांत आमकां वाचूंक मेळटा जेजू म्हणटा मागा तुमी घेतलेत सोदा तुमकां मेळटलें बडयात तुमकां उक्तें जातलें. मागात तुमी घेतलेत. म्हाका उडास आसा. थोडे तेंपा आदीं हांव एक मागणें करूंक गेलो एकल्याच्या घरा आनी थंयसर मागणें करून म्हाका आपयल्लें दोळ्याची दिश्ट गेली म्हणून. हांव गेलो आनी थंयसर वयता आसतना हाक बोब मारून ही व्यक्ती बोब मारता. फादर हांवें कित्याक जियोवचें म्हाका आनी जियोंक नाका. फादर हांवें कित्याक जियोवचें म्हाका आनी जियोंक नाका. म्हाका कांयच दिश्टी पडना फादर म्हाका कांयच दिश्टी पडना काळोख दिश्टी पडटा आनी कांयच म्हाका दिश्टी पडना हांवें कित्याक जियोवचें. तकलीक धरणी कापटिता तकली धरणी कापटिता आनी अशें एकदम डेस्पर जावन म्हाका कांयच दिसना फादर म्हाका कांयच दिसना फादर म्हाका कांयच दिसना फादर रडता रडता रडता. बाबान सांगलें तूं रडा नाका तुज्या दोळ्याक बरें न्ही तें तूं रडा नाका. दोळ्यांतल्यान चड उदक भायर सरता जाल्यार तुका दोळे दूख येतले दोळे सुजतले बरें न्ही तुका रडा नाका. पूण तरी आसतना ती म्हणटा हांवें कित्याक जियोवचें फादर कित्याक जियोवचें. शेजारची स्त्री आयिल्ल्या वेळार थंयसर तिणें म्हाका पळोवन सांगलें ती एक रूख सोदता रूख खंय आसा गी म्हणून. हांवें तिका विचारलें रूख कित्याक सोदता ती. आनी तिणी म्हणूंक लागली जीवघात करूंक दोळे दिश्टी पडोन देखून आपूण जीवघात करता म्हणून. हांवें सोम्याक कुल्लो मारलो. सोम्या कुड्ड्यांक तुवें दीस दिलाय मोन्यांक जीब दिलाय केप्प्यांक आयकाशी केलाय थोंट्यांक चलाशी केलाय मेल्ल्यांक जिवंत केलाय आनी आज ह्या स्त्रियेक तूं गूण कर. तिका हांवें सांगलें जेजू तुका गूण करता जेजू तुका दीस दिता. ती परतून म्हणूंक लागली जरी तर म्हाका दीस येना जाल्यार फादर हांव खंडीत जावन ह्या संवसारांत जिवंक म्हाका नाकाच नाका. परतून तिका हांवें सांगलें जेजू तुका गूण करता मागणें करया. कांयच दिश्टी पडना काळोख आसलो तिच्या जिणेंत काळोख मात तिका दिसतलो कांयच संवसारांत खंय दिश्टी पडनासलें. मागणें करून आयले उपरांत दुसऱ्या दिसा ती आपल्या घराच्या भायर भोंवता हातांत बडी ना दोळ्याक वाकल ना कांय दिसना. कशी दिसताली तिका रडतली ती. हांव जियेना म्हणटली रूख सोदतली जीवघात करता म्हणटली कोणें तिका दीस दिली. हांव धाकतेर गे हांव धाकतेर न्हय पूण आमचो स्वामी धाकटेरच धाकतेर. आमचो स्वामी धाकटेरच धाकतेर देखून सिराकाच्या पुस्तकांत आमी वाचता हांव जडपाळां सगळीं देवान रचल्यात धाकटेरांक देवान रचल्यात वकात देवान रचल्या आनी धाकटेर वकात दिता गूण करचें हांवें म्हणटा स्वामी. एकाच आशिर्वादान एकाच मागण्यान ती पळोवंक शकली. उपरांत ताच्या घरांत एक बरें प्रोग्राम आशिल्लें आनी थंयसर हांव गेल्ल्या वेळार ती बरीच भोंवता पुरो दिसता सगळें बरेंपण जालां. आज ती भोंवता खंय हांव तिका दिश्ट आयली कितें जालें. मगाच्यान हांव खंडीत जावनी मागात तुमी घेतल्यात मागात तुमी घेतल्यात. आनी एका व्यक्तीक कॅन्सर आसलें आनी तें कॅन्सर आसल्या वेळार म्हाका आपयलें फातर मागणें करा म्हणून. हांवें मागणें करूंक ताच्या घरा गेलो आनी मागणें केलें आनी ताका तो मस्त रडोंक लागलो ताची पातकां रडोंक लागलो. ताका हांवें सांगलें तूं बरो जातलो जेजून तुका बरें केलां जेजून तुका बरें केलां आनी बरें केलें तूं हेरांक सांगत जाय म्हणून हांव तुका आज आशिर्वाद दिता म्हणून म्हज्या मनान चिंतलें. आनी सोम्या सांगलें सोम्या ताका गूण कर आनी तुवें ताका गूण केल्यार देखून ते वचून तूं हेरांक सांगून दी म्हूण सांगून ताचें मागणें करून आयलो ताचेर मागणें करून आयलो. निमाणें घरांत भायर सरता आसतना तो म्हणूंक लागलो फादर म्हजें मरण बऱ्या तरेन करा फादर. आनी खंडीत चिंतलें आपूण मरता म्हणून ताणें खंडीत चिंतलें आपूण मरता म्हणून. पूण म्हाका उडास ना खंयच्या दिसा हांव ताच्या घरा गेलो म्हणून
पूण ताच्या उपरांत इमिडिएट आयला आयतारा तो मिसाक आयलो. कोणें ताका बरो केलो? कोणें ताका गूण केलें? खंयच्या सुम्यान ताका हात लायलें? आमच्या सुम्यान. मागात तुमी घेतल्यात. एक फावटी एअरपोर्टार म्हाका कॉल आयलें आनी म्हाका सांगलें एका स्त्रियेन, फादर, म्हज्या घोवाक आनी म्हज्या पुताक मेळोंक हांव गल्फाक वतां आनी हांव वेता आसतना इल्लेशें वस्तू काणगेल्यात, सुमार 16 kg चड आसात. आतां तो म्हणटा हे वस्तू तुवें काडीत जाय, पॅक ओपन करीत जाय, आनी नाजाल्यार तुवें नॅक्स्ट फ्लायटार वचत जाय, कधी तुका वचूंक वस्तू व्हरूंक मेळचे नात. आनी तिणें म्हाका कॉल केलें, फादर, हांगासर एअरपोर्टांत हांव सांपडलां आनी म्हाका मुखार वचूंक दिना सेक्युरिटी, आनी 16 kg म्हजे लागीं चड वस्तू आसात आनी म्हज्या भुरग्याक आनी म्हज्या घोवाक इल्लेशें आळ्यान वांटून इल्लेशें मासलेची वस्तू, इल्लेशें मांसाची वस्तू, इल्लें लोणचें आनी हेर सगळें हांवें काणगेल्यात. तांकां तें मेळना देखून, पूण म्हाका हांगासर वचूंक जायना फादर. म्हाका हें बेसांव दिया फादर. तितल्याक म्हाका आवाज आयकलो. तितल्याक म्हाका आवाज आयकलो, चलो 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 चलो. इमिडिएटली तिणें सांगलें म्हाका, फादर, तो म्हणटा आतां म्हाका वच म्हणटा. मग अशें न्हू, हें कशें करता? कोण करता? आनी कशें घडोवंक साध्य आसा? सोम्याचेर विस्वास दवरल्यार साध्य आसा. सोम्याचेर विस्वास दवरल्यार साध्य आसा. म्हाका कित्याक जायना? म्हाका कित्याक अशें घडना? तूं चिंतशी, तुका आयकट्टलें. तुका आयकट्टलें. तुका अशें अजाप जावनूच आसा. वावरत्या दोळ्यान पळय. वावरता सोम्या लागीं वच, तुका ताका समर्पण दी. आनी तुका समर्पण दिताय, तो आपल्या वेंगें तुका काणगेत आसना. तुजे बोवारीचो आसता आनी तुका सर ते लागता आनी सांबाळटा. आनी तोच देव एस्तेराक सांबाळटा. पातकी सोडून फाटीं येता आसतना थंयसर आपलें पाततात आनी वळखून काणगेलें आनी देवा मुखार सगळें सांडून नव्या जिविताक वेग मारूंक आयली. आनी थंयसर एस्तेराक देव ताची काकूट करता म्हणून एस्तेराच्या पुस्तकांत आमी वाचता. तर म्हाका अशें न्हू, देव आमचो तितलो पाड न्हय, देव आमचो चड मस्त पयस ना, पूण आमी जर देवाक सांडल्यार देव घडी आमकां सांडटा म्हणल्यार आज आमकां संदेश आसा. म्हणजे आमच्या जिणेंत आजुनूय आमी कश्टांत आसा जाल्यार थंय आमी पातकां सांपडना आसा. थंय पाताक आमकां दोसता आनी पातकांत आमी जिवन आसा. मागीर पेद्रूचें पत्र म्हणटा, दुकोर तो चुकला तसो लोळटा, वयर येता परतून वचून थंयच लोळटा. अशें पाताक आमकां परतून परतून एक ना एक रितीन दोसता जाल्यार खंडीत जावनी आमी खंयी वो आमकां खंयी देवान सैतानाच्या हातान सोडल्यात. म्हजें आयकनाय, ताचें आयक. तो तुका नाडून दी. तशें जोबाक जोब प्रवास देखीत तशेंच घडलें. देवान सांगलें, तो मुजो, ताचें टेस्ट कर, पूण ताका हात लायनाका. तो मुजो, ताका टेस्ट कर, ताची परिक्षा कर, पूण ताका हात लायनाका. त्याच प्रमाणे आमी देवाचो पयस केल्ल्या वेळार घडये देवाक आमी असले जावं पावल्या कोण ना म्हणून ह्या कारेजमाच्या काळार मेळच्या संदेशांत आमकांच आमी शिकोवन काण घेवया. आनी शिकोवन आमी काण घेता आसतना उडास दवरया आमी सुम्याच्या पैणार आसा. सुम्या सांगात 40 दीस उपास मागण्यांत आमी वचून आसा. आनी पैन करता आसतना पयलीं सांगात आमी आतां आयकली, मागा तुमकां मेळटलें. आनी हांव जाणा जें कितें हांवें सुम्याक सांगलां मागा म्हणून, जें कितें म्हाका कोणें सांगलां मागा म्हणून, आनी जायत्यांक तें जायतें बरेंपण जातलें. थोड्या भुरग्यांक सांगलां हांवें, देवाची खुशी जाल्यार भुजान कांय करूंक जायना. देवाचें मन बदलून देवाक साध्य आसा. आनी देव मन बदली जाल्यार देवाक जावं अर्गां फकत आमी ताची स्तुती करया, ताका नमान करया. कित्याक म्हूण सांगल्यार दोळ्याचे दीस ना जाल्यार जल्मांतावनूच जल्मालीं कुड्डीं आसात. कान आयकना जाल्यार जल्मांतावनूच केप्पीं आसात. तांकां आवाज म्हळ्यार गुर्तना, संवसाराचो बंड म्हळ्यार कितें गुर्तना, कांयच गुर्तना. पूण आमी इतले वर्सां आमकां देवान दिल्लें तें अपुरबायेचें देणें पळोवंक देखून कितें म्हूण समजून काडूंक ह्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. 70 जालीं, 70 जालीं, 80 जालीं, 90 जालीं, आमी ह्या वर्साक आमी पावल्या. आनी म्हाका काम करूंक जायना, म्हाका उठोवंक जायना, म्हाका बसोवंक जायना. इतले वर्सां तुवें कितें केलें?
काम करून नांगी इतले वर्ष तूं भोंवून नांगी इतले वर्ष संतोशान तुझे तालें उर्जीत करून नांगी कितलें बरेंपण तुवें केलां न्ही ताका त्या खातीर देवाक अर्गां दी आज घडये देव आमकां हें दिता ते नियाळ ताका अर्गां दिवचे खातीर आनी कितलो हांव अर्गां दिता ताची स्तुती करता तितलो ताका बरें लागून घडये आमकां दीस फाटीं दिवंक साध्य आसा ताका कित्याक ताका साध्य म्हणलें कांयच ना ताका मगाचें न्हू मागात तुमी घेतल्यात सभा सांगती म्हज्या वर्णूं जायना जायत्यो सांगती थंयसर देवान म्हज्या जिणेंत उद्देशी हेरांक बरेंपण लाभयलां म्हाका बरेंपण लाभयलां देवाक जावं अर्गां आनी दुसरी सांगत न्हू सांगल्यार सदां तुमकां मेळटलें पयलीं आमी नियाळ केलो मागात तुमी घेतल्यात सदां तुमकां मेळटलें दुसरें एक बरें स्त्रीन म्हाका फोन केलें आनी म्हळें फादर वस्त म्हणटली आनी म्हजें भांगाराचें कांकण काडून हांवें त्या वस्त म्हणच्या फातराचेर दवरलें आनी थंयसर दवरल्या वेळार एक कावळो येवन काणून गेलो कांकण काडून गेलो भांगाराचें कांकण मस्त बेजारा तिका जाली हुस्को तिका जालो आतां कितें करचें म्हाका तिणें कॉल केलें आनी सांगलें फादर मागात म्हज्या खातीर म्हजें भांगाराचें कांकण कावळो व्हरून गेलो कावळो भांगर व्हरता की तिका विचारलें हांवें वय फादर हांगा वस्तू म्हणून सुकयत आसतना कावळो भांगाराचें कांकण हाडून गेलो हांवें सांगलें कांयच भियेनाका तें कांकण तुका मेळटलें फादर तुमी मागल्यार मेळटा म्हाका भरोसो आसा तुमी मागल्यार तें मेळटा म्हाका भरोसो आसा तुका भरोसो आसा तुका खंडीत पाटी येतलें सांगलें तिका हांवें तिसऱ्या दिसा परतून वस्तू म्हणटा आसतना उदकांत सकयल घालता आसतना फातराचेर कांकण आसा त्या फातराचेर कांकण आसा तिणें म्हाका सांगलां मगाचें न्हू फटी कशी दिसता विचित्र कशी दिसता पूण सत गजाल आमचो सोमी सर्गा संवसारांत रचणार कितेंय करूंक ताका साध्य आसा आमकां कितेंय करूंक साध्य आसा आमकां जाय जाल्यार आमकां दिवंक साध्य आसा आनी फुडें म्हाका उडास आसा म्हाका रेतीन दिवंक एका ग्रुपान आपोवन व्हेलें आमी बेळगांव वेणेतले सबार कडेन गेले हांव आनी एक कडेन एका पाद्रावाक कॅरिजमॅटीक रितीन म्हळ्यार कितें म्हणटा ताका बारीक आतुराय आशिल्ली त्या दिसांनी आनी केद्या वेळा म्हजें काम जालें ताच्या उपरांत पाटी आयलो ते टीम पाटी आयल्या उपरांत म्हाका म्हणूंक लागली त्या पाद्रावाक आमी मागण्याक आपयलो आनी पवित्र आत्म्याचे कृपेन ताका बरो म्हूण मागलें आनी ती म्हाका म्हणूंक लागली एक सुमार 3 मीटर तो वाऱ्याचेर वचून आनी एका कुशीन वचून उबे रावलो उबो जालो वयर आयलो आनी 3 मीटर पयस वचून थंयसर उबो जालो ताका तडक्कन एका जाग्याची सावजेली जाली पवित्र आत्म्यान ताका ताची शकत ताका दाखयली म्हाका विचित्र पूण हे गजाली म्हजे जिणेंत घडल्यो आयकल्ल्यो अनुभवल्यो तुमचे वांटोवण घेवन आसा आनी देखून आमचो देव तसलो न्हय जशें एक फावटी आमी चिंतता तसलो न्हय तशें आमी ताका पयस दवरता तसलो न्हय ताचेर बेजार पावता तसलो न्हय तो खंय आसा म्हूण सवाल करता पूण तो आमचे सांगाता आसा हर एका घडये हर एका वेळार आमी सांगाता आसा एक मॅट काडला 100 मॅटां धांवन येता आनी आमकां वेग मारता आमी सांगाता तो आसा आमकां सांडिना जर तर कांकण कावळ्यान व्हेल्लें त्याच जाग्यार तिसऱ्या दिसा फातरा वयर हाडून दवरलें जाल्यार आनी ती म्हणूंक लागली कूडले फादर कांकण मेळ्ळें हांवें मागलें फादर तुमी मागलें फादर कांकण म्हाका मेळ्ळें देवाक अर्गां म्हाका न्हू जायतें आमकां घडोवंक बरेंपण घडोवंक साध्य आसा कोणें म्हळें पूण माय डिस्पोजिशन हांव सुम्या थंय खंयच्या रितीन संबंद बांदून आसा हांव सुम्या थंय कसलो माया मोगान जियेता हांव सुम्या सांगाता खंयच्या रितीन म्हजें जिवीत सारून आसा सुम्याक म्हळें सांगाता दवरना सांगी हो फुरफुरी जावन आसा म्हज्याच कुडीक म्हज्याच जिणेक म्हज्याच व्हडपणाक स्वार्थाक क्रेस्तकायेक म्हाकाच हांव वेळ करची तांगी इल्लो वेळ सुम्याक हांव दिता जावं म्हज्या मागण्यांत जावं ताचें उतर आयकूंक जावं बरें करूंक ताची आज्ञा पाळूंक जाणें सांगलें करूंक हांव मुंजर सुमेरार ताचे खातीर हेरां खातीर न्हय देखून पयलो जागो सुम्यांक दिया देखून सुमी म्हणटा सदां आपले सर्गीचें राज आनी सगळें तुमकां मेळटलें इंग्लिशांत सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड
rest all will fall in line. Seek first the kingdom of God, all will fall in line. खंय सोदे सर्गीचे राज, खंय सोदचें? देखो जेजू म्हणटा सर्गीचे राज थंय ना हांगा तुमचे मदें आसा, तुमचे भितर आसा. आतां कितें करचें? एस्तेरान कितें केलें? आपणाक सुम्यान थंय समर्पण दिलें. हांवें पाताळ केलें, हांव तुवें पयस गेलां. आतां तुजे जशी फाटी येता देवा, म्हजी काकूट कर. तुमचो म्हजो आसरो आनी कोणूच ना संवसारान म्हणून पाताळ वळखून रडल्या वेळार देव तुज्या कुमकेक येता. आनी कारिज्माच्या काळार म्हज्या आनी तुज्या कुमकेक देव जेजू उदेशी आमकां हो संदेश दिता. देखून देवाचो मार्ग आनी एक उरला न्ही तुमी बोडया उक्तें जातलें. मागा तुमी घेतल्यात सोदा तुमकां मेळटलें. आनी तिसरें तुमी बोडया उक्तें जातलें. एक पावटी घरान कोणी घातल्या वेळार एकलो चोर बागेर फोडटा खंय फोडटा मध्यान गेलो सकाळी 5 वरां म्हणसर 5:30 6 वरां म्हणसर बागेर फोडटा खंय 6 वरांचेर धनी फाटी येता आसतना हो बागेर फोडटा. ताका पळोवन तो अजाप जालो आनी धन्यान सांगलें की तूं काले फोडटाय त्या बागेर उक्तेंच आसा तिगे लोट उक्तें जाता कित्याक तूं इतलो कश्ट जाताय. ताचे प्रमाणे आमच्या जिणेंत देव लागीं आसा आमी ताका खंयचें सोदता. देव लागीं आसा आमी खंयचें सोदता. बडया उक्तें जातलें. ओ सुती काडून मोडटा बडोवच्या बदलाक लोटच्या बदलाक मोडटा. ताका उक्तें जावंक ना. धनी म्हणटा बागेर उक्तेंच आसा. आनी तो चिंता सगळी रात हांवें कश्ट केले कांयच जावंक ना. बागेर उक्तें जावना. मागीर लोट्टा आसतना बागेर उक्तेंच आसा. म्हाका अशें न्हू सबार फावटी आमच्या जिणेंत अशें जावंक साध्य आसा. जें कितें आमचें तें आसा तें आमी हेरां तें पळयता आनी हेरां तें पळोवन आमच्या लागीं ना म्हूण चिंता. आमच्या लागीं सगळें आसा. सगळें सर्वस्व आमच्या लागीं आसा. सबार जाणां दुसतात वखदां काडून तांची भलायकी पाड केला. पूण आमच्या कुडी भितरच आसलेली ती भलायकेची सकत आनी वखदां काडून ती मोडला. देखून आज सुटतात आमी वखद काडून घेवन आशिल्लें बदलाक नॅचरल थेरपी करन आमी बरे जावेत आशिल्ले. फूड डायट कंट्रोल करन बरे जावेत आशिल्ले. एक्सरसायज करन नाना तरेचे थोडे दुसरे स्टेप्स काडून घेवन वखद पयस दवरन म्हजी भलायकी हांवें सांबाळत आसली. पूण आज म्हजी सगळी कूड वखदान हांव कंट्रोल करन आसा. वखद काडून घेना तर म्हजी कूड भलायकेन उरना. त्याच रितीन म्हणजे म्हाका देव आमच्या सांगत आसतना देव आमच्या सांगत आसतना आमचे बोवारे आसता आसतना एक उलो मारल्यार देखून जेजू म्हणटा ह्या संवसाराचे बापूय सगळे खोटे. ह्या संवसाराचे बापूय सगळे खोटे. ते खोटे जावन न्ही आपल्या भुरग्यांक कितें बरें तें दिवंक ते जाणां जाल्यार मागलें दितात. बायक देवून बायक दितात. कार म्हळ्यार कार दितात. बायक मागल्यार ताका जेसीपी हाडून दिना आनी कार मागल्यार ताका व्हरून बस हाडून दिना. मागलेंच दिता. आयस्क्रीम हाड म्हण आयस्क्रीमच हाडटा. शिवाय ताका 1-2 kg रोकड हाडना खावता म्हणून सांगून. पूण इतलें बरें तूं करता जाल्यार सासणाक बरो बापय जेजू म्हणटा ह्या संवसारान कोणी बरें नात एकलो मात बरो तो जावन आसा देव. जेजू म्हणटा आपुणूय बरो म्हणून सांगनाका कित्याक मनशावर परा हांगासर आसता म्हणसर ह्या संवसारान बरें म्हणलें इल्लेशीं कश्टांचें. पूण देव बरो. देव बरो. गॉड इज सो गूड. गॉड इज सो गूड. देव बरो. आनी त्या देवाचंय आमी जियेत आसतना खंडी जावन म्हाका न्हू आमकां ताचो मोग अनुभवता आसतना तो आमकां बरें मात्र दिता. तो बरें मात्र दिता. देखून आमच्या जिणेक कितें गरज ना तें आमी सुण सोडया. कारण म्हज्या काळार सबार सोरो सोडटात आनी राखोन आसात त्या वेळार पास्कांची फेस्त जाता म्हणून हें हिपोक्रसी. हें फटकीरपण. सोरो पियेनासतना मनशान जियेनात की जियेतात. गुटखा खायनासतना मनशां जियेनात की जियेतात. बिडी सिगरेट ओडनासतना मनशां जियेनात की जियेतात. वायट करनासतना मनशान जिवंक जायना की जाता. बरें करून मनशान बरें जिवीत जिवंक जायना की जाता. दुसऱ्यांक गाळी सांगून दुसऱ्यांक दुसोवन दुसऱ्यांक नाना तरेचे भोवनां घालून ताचेर विस्वास ताचो भावार्थ पाड करून ताका आमी एका तरान कुर्सांवच्या बदलाक दुसोवन आमी पातकां पडच्या बदलाक ताचे विशयांत देवाक अर्गां दिवन ताचे खातीर मागोवन मागण्याची उतरांनी देवाच्या उतरांनी
आमचें जिवीत आमी जिवंक जायना की जाता. आमच्या घरांत फुरफुरे तें हें काडन ताजे विशीं बरें उलोवचें जायना की जाता. तर आमची कुटुंबां कितें अशें घडये एस्तेरान केल्ले बरीच आमच्या जिणेंत घडये आमी देवाक सोडला आनी वस्तूंक मनशांक आनी संगतीक जागो दिला. We are lost. We are lost in the worldly things. ताका लागून दिसूं म्हळें पूण जावन दवरा तुमची ग्रेस काय सरकार न्हय हांगासर पयशे वस्तू ताका मोत लागता. The white ants will eat. Don't store up treasures on this earth, but store up that which will last forever for eternal life. इल्ले शब्दाची जिवीत आमचे म्हणजे 4 दिसां संवसार 3 दीस संपले व निमाणो दीस म्हणून आमी जियेवया. कितें बरें करूं जाता करया. बरें उतर दिवं जाता दिवया. बोगसूं जाता बोगशिया. मोगाचें उतर दिवं जाता मोगान उलोवया. सगळें बरें करूं प्रयत्न करया. कोणाक कितें दिवंक आसा पूर एकडें दिवंक जालें जाल्यार ताचेर रीण इल्लेशें फारीक करया. 1 लाख रुपया दिवंक आसला 100 रुपया तरी ताका दिवया. एक बरोच उद्यम दी ताका आमी रीण फारीक करूं सुरू केलां म्हणून जाता. कित्याक जायना अशें बरें मन आमचें हाडलें जाल्यार खोटेपण आमी पयस दवरलें जाल्यार तसो देव आमकां आशिर्वाद करना की करता. एस्तेराचें मागणें आयकलें सांगात आस पवित्र पुस्तकांत उडास करता नामानाच्या दिसांनी त्या देवा लागीं मागलें देवा ह्या दिसांनी आमकां पावस नाका. ह्या दिसांनी आमकां पावस नाका. पावस येवंकूच ना. परतून नामानान मागलें देवा ह्या दिसांनी आमकां पावस जाय. आतां आमकां पावस दी. पावस गडगडे आयलो. देव पयस ना. वयर पळोवन मागचें नाका सकयल पळोवन मागचें नाका तेन्ना पळोवन मागचें नाका एणे पळोवन मागचें नाका. दोळे धांपून म्हजे लागीं तुमच्या लागीं हांव उलयतां आनी तुमी म्हाका आयकात. त्याच रितीन देवा लागीं सांगात. एकच बडी सांगात. काळजांत थावन सांगात तुमी धाडतीच्या पवित्र आत्म्या आनी बी हॅपी रिसीव द होली स्पिरीट. ह्या पवित्र आत्म्याक तुमी स्विकार करात. पुरो परतून परतून देवा पवित्र आत्मा देवा पळय देवा पळय देव केप्पो गी. देव तुका निश्चूर गी आमचेर ना. तो पळयता. निसळ निर्मळ आनी प्रामाणीक काळजांत देव वस्ती करतलो. नितळ निर्मळ आनी प्रामाणीक काळजांनी देव वस्ती करतलो. आज म्हज्या काळजांत तुज्या काळजांत आमच्या काळजांत जरी तर देव ना कंगी प्रामाणीकपण ना सत ना विधेयपण ना खालतेपण ना बोगसणें ना एकामेका संगतींत देवाच्या आज्ञा प्रमाणे आमी जियेना. स्वार्थी जावन आसा इल्ले हंकारी जावन आसा गर्वी जावन आसा आनी देवाक बरें लागना. देखून आज मोगाच्यान ह्या 9व्या दिसा द 9th डे आमकांच आमी सुमयाक समर्पण दिवया आनी मागया आनी घेवया. कोण दिता आमकां कोणा लागीं मागता तो दिता. कोण तो कोणा लागीं मागा जाय देवा लागीं मागा जाय. जेजू आमकां म्हणटा सोदया आमकां मेळटा. आमी सोदया देवा सोदया. देवा कांय आमच्या काळजांत भितर वचया मौन रावया. आमचो तेर्सकाण घेवया. पवित्र पुस्तकान घेवया. दिमी घालया. सोफार बसून अमृतेश करा देव आमचे ते घडी येता घेना म्हणल्यार सवाल म्हाका उरता. दिमी घालया. आदी म्हाका हात वयर करून मागणें करतलें तशेंच करया. हांव ल्हान आसतना उगडास आसा म्हाका पावस आयल्यार हांव आवड येतलें आनी थंयसर इतलें उदक भरतलें आमकां मिसा वचूंक जायनासलें. आनी म्हजी व्हडली मांय आनी म्हजी मांय सांगात म्हणून आमी सक्कडी 3 फावटी 15 कणतेस आतां 20 कण आसात 15 कणतेस हात वयर घालून मागतले आमकां मिसा वचूंक जावना म्हणून. आनी आजकाल मिसा वचनासल्यार कांयच ना. कांयच जायना कोणाक. ते पाताक आमचे भितर आसल्यार देवाची आज्ञा आमी पाळना देवाची उपाधी आमी पाळना. कशें त्या सोमेन आमचे भितर येवचें. म्हज्या गांवांतय म्हजो संबंद कसलो सुखांत तशें दुखांत पिडेंत तशें भलायकेन सगळे वेळा हांव तुका खालती जातली खालतो जातलो. मानान आनी गनान तुका लेखतलो. आज कितें जालां मान आनी गन कोणाक गेला तो कोणाक दिला आमी खंडी जावन मोगाच्यान इल्लोसो नियाळ करया. जरी तर हांव रॉंग रुटाक गेलो जाल्यार म्हाका खंय पावता थंय पावना. हांव क्रिस्तांव जिवितान देवा लागीं पावना. हांव पावता खंय म्हाका जाय थंय पावता पूण म्हाकाच वाट चुकोवन वयता आनी हांव काळका वचून पावता.
ती एका क्रिस्तांवाची एक क्रिस्तांव भावार्थ्याची गत आज घडये साहित्याची जावंक पावला देखून इतले कश्ट पुलीस स्टेशनांत आमचे क्रिस्तांवांचे केशी चड म्हणटा एकलो इन्स्पेक्टर एकलो म्हणटा लॉयर 72-78% केसीस क्रिस्तांवांचे भुंयबाटाचे वांटे फांट्याचे खंय पावले आमचे क्रिस्तांव बाबार्थ खंय आसा सुमयांची शिकवण मगाच्यान इल्लेशे खालती जावया ताचे दाखा दिवया आनी देवाचे देवा दिवया. एक दीस म्हज्या भावान म्हाका फोन केलो सांगलें म्हज्या घराच्या जाग्याचो कुशीचो सुमार 3 फीट ताचो म्हजो जागो भितर घालून तो दोरो घालून आसा. हांवें कितें करी जाय म्हणून हांवें ताका सांगलें सोड ताका सोड तुका देव दितलो. आनी उपरांत ताणें ते 3 फुटां सोडून थंय दोरो घालो. म्हज्या भावान म्हजें आयकून सोडलें आनी त्या भावाक सांगलें आसलेल्या जाग्यान तूं कितें करताय तो कारण तो जागो काडून कितें म्हण प्रयोजन करून दी उपयोग करून दी आयकतलें तुमकां कशें भोगता हांव उणें ना पूण म्हज्या भावाक देवान कांय उणें करूंक ना. म्हाका खंडी जावनी देवाचें देवाक दिल्यार मनशाच्या मनशाक दिल्यार एक मागयल्यार 2 दिल्यार सुम्यान सांगल्या प्रमाणे खंडी जावनी देव तें पळयता आनी आमकां दादोशी आनी तृप्ती करता. देखून आज संदेश तुमचे सांगत वांटपाणीत आसतना संतोष पावता. पवित्र आत्म्या उद्देशी तुमचे देवाचे आशिर्वाद मागता आनी सांगात आमी सोम्यांत हांव पयस वयचे नाका आमी मागया घेवया सोदया आमकां मेळटलें आमचो सोमी आमकां मेळटलो सोदया आमी सोम्याक सोमी आमकां मेळटलो आनी आमी बडया तो आमकां उक्तें करतलो. मागया आमकां मेळटलें बरवशान मागया पूण नितळ काळजान नितळ मनान की जरी तर तुज्या भावाक तूं भोगशिनाय ताची आस दिव जी तूं भितर घालून दवर बसलाय रीणकारा दिनाय गम्मत जेवताय भोंवताय ग्रेस्त जाता आसाय रीणकारा दिवच्या रीण फारीक करूनाय तुजो उपास कित्याक उपकारता. घरा भुरग्यांक जोर करचे बायले मारचे आनी तुजो उपास कित्याक उपकारता. सोरो सोडलाय बिडी सोडलाय पुरो सोडलाय लोकांक सांगताय हांव उपास करता कित्याक उपकारता. असो उपास म्हाका बरो लागना म्हणटा आमचो देव. देखून आमी काळजाच्या काळार आसना सोम्यान थंयसर 40 दीस मागणी करता आसतना ताय सांगात आमी चलोन आसा. आयचो 9वो दीस फाल्यां 10वो दीस हो संदेश आमी खान घेवया सुम्यान एक जावया सुम्याच्या कश्टांत आमी वांटो घेवया दिंबी घालून आमच्या कुडी कश्ट घेवन आमी सोम्यांक सोदया आनी सोमी आमी आसले कडेच थंय वयचे नाका हांगा वयचे नाका त्या गांवां वयचे नाका ह्या गांवां वयचे नाका उबोन वयचे नाका ट्रेनार वयचे नाका बसार वयचे नाका बसल्या कडेच उबे रावल्या कडेच आमच्याच घरांत सोमी आसा. देखून कालच्या दिसा संदेश म्हणटलो करी आमचें घर एक देव मंदीर करी आमचें घर एक रेतीर मंदीर करी आमचें घर भावार्थाचें दिर्वे आनी घडये सर्गच सांत भक्त आमच्या घरांत आसात म्हणलें व्हडले भावार्थाचें दिर्वे आमचें तें आमच्या घरा भितर येतलें घरा भायर येतलें आमी सगळीं मोगाची ती अनुभव दीत म्हज्या घरांत आनी हांव त्या सोम्यांक मागणें करून घेता सोदून खातो मेळटा आनी उपरांत खंडी जावनी हांव बडयता सर्गेचें दार म्हाका उक्तें कर म्हण ह्या संवसारांत सर्ग आसा तशें आमी जिवंत सर्गार आमी आसा तशें जिवंक तोच आमकां करपा दिता. तुमकां समेस्तांक म्हाका आयकल्ल्याक आनी प्रत्येक जावन आनी कितें तुमी सबस्क्रायब करूना जाल्यार सबस्क्रायब करात आनी लायक करात आनी तुमकां बरें लागलें जाल्यार बरें लागना जाल्यार तुमच्या इश्टा मित्रांक तुमच्या मोगाच्यांक फॉरवर्ड करात आनी तांकां सांगात बसून काण घेवन जेवता आसतना टीव्ही पळयता आसतना और तांणी काम करतना आयकुचें न्हय पूण मौनपणी आयकात आनी सोमी तुमच्या लागीं उलोवन तुमकां नितळ निर्मळ करतलो. देवाच्या उतरान आमी नितळ जातल्या देवाक जावं अर्घां आनी सर्प दिता देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन.